A38. तुझ्या नावा आम्ही सांगाता मिळल्या संत स्वरित काणसन तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरण सगळी जेवणा तुझ्या आम्ही भागेता सुम्या जेजू ख्रिस्ता सुडवोंदारा उपकारांच तुझ्या अर्घा दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्या तुळसाच्या मरणाका जिवीत दिला सुम्या तुझ्या नावा आम्ही सांगाता मिळ्या संतोष करीत काळजा तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरण सगळी जेवणा तुझ्या आम्ही भागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा वासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे असो आयच्या मिसाची त्या सवा हे परी आसात एलसी पायस बेंदोरू मेळलेल्या उपकारांक अर्घ जावन मीस पेटयता अनिशा डिसोजा निड्डोडी अर्घ मीस अनिता आणि मायकल फेर्नांडीस देरेबाईल लग्न जिविताच्या 25 वर्सांच्या संदर्भात देवाक अर्घ जावन हे मीस भेटयतात ह्या तिनी त्या समा खातीर आमी मागया अनिता आणि मायकल फेर्नांडीस तांकां जुबलेवाचे उल्हास पाठयता आसतना देवाची आशिर्वादां मुखल्या दिसांनी देव तांकां फावो करून दी आनी तांचेर आशिर्वादां वचून दी म्हणून आमी मागया ह्या सकाळीच्या वेळार आमी डिवायन वर्ड TV मारिफांत आनी तशेंच कोपेलांत आमचे निवासी सांगाता मेळून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता देवान आमकां दिल्ल्या सर्व आशिर्वादांक अर्घ जावन आनी सांगाताच आमकां ताणें फावो केल्लो हो दीस ताच्या खुशे प्रमाणे बऱ्या उतरांनी नितळ चिंतनांनी आनी तशेंच आमच्या तांकी प्रमाणे सेवे साखरेच्या करण्यांनी हो दीस आमी जियोंक देवाची कृपा आमी मागया आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान देवाक तें मानवता तसलें जावच्या खातीर आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया देवा तावन आनी आमच्या भाव भयणी तावन बोगसाने मागया सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासून भाग्यवान सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमचे पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत ख्रिस्ता काकूत ख्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत
तुया देवा आमच्या मोगाळ तुझो मोग करतल्यांक दिसनातलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय सर्व वस्तूंनी आणि सर्व वस्तूं प्रास अधिक आम्ही तुझो मोग करच्याक आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आणि हे परी आमच्या आशेवरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. ताच्या पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी शेकमांत सर मुखेल नागरीक आणि बेतेमिलासो सगळो लोक जमलो आणि शेकेमांत असलेल्या कांब्यासरशी देवदार रुखामोळी अभिवेलांकाक ताणी राय म्हूण परगटलो ही खबर योतामाक पावली तो आयलो आणि गेरी दोंगराचे तुदेर रावून आयकाशे व्हडल्यान तो उलोवन म्हणालो शेकेमाक शेकेमाच्या मुखेल्यानो देवान तुमकां आयकोवचे खातीर आतां तुमी म्हाका आयका आपणाचे राजवटकी चलोवचे खातीर एका रायाक मागूंक म्हूण एक दीस रूख भायर सरले ताणी जैतून रुखा लागीं म्हळें तूं आमचो राजा जा पूण जैतुनाच्या रुखा तांकां जाप दिवन म्हणालो हांवें रुखा वयर राजवट चलोवंक देवाक आनी मनशाक मान दिता ते म्हजें तेल चोंड दिसय कितें तेन्ना रुखांनी अंजुराच्या रुखाक म्हळें तूं पुणी ये आनी आमचो राजा आसा अंजुराच्या रुखान जाप दिली हांवें रुखा वयर राजवट चलोवंक म्हजी गोडसाण चोंड दिवची वे आनी म्हजे पोळी सणसेवे हांवें तेन्ना रुखांनी दाखवालीक म्हळें तूं पुणी ये आनी आमचो राजा आसा दाखवालीन तांकां जाप दिली हांवें रुखा वयर राजवट चलोवंक देवाचे आनी मनशाचे काळीज दादोशी करता तो रोज सोंड दिवचे वे तितल्यार सकट रूख कांट्याच्या जिलकुटाक म्हणाले तूं पुणी ये आनी आमचो राजा आसा आनी जिलकुटान तांकां जाप दिली जर तुमचेर राजवट चलोवंक बऱ्या मनान आनी तुमी म्हाका तुमचो राय म्हूण मागतात तर येया आनी म्हजे सावळेंत आसरो सोदा ना जाल्यार जिलकुटांतलो उजो भायर सरतलो आनी लेबोनाच्या देवदार रुखाक ग्रासितलो देवाचे उतरये देवाचे वडुपकार. श्लोक तुझे बळ रायाक आनंद दिता तुझे बोल रायाक आनंद दिता सर्वेस्परा तुझे बळ रायाक आनंद दिता तुवें दिल्ल्या जायत्या पासत कितलो संतोष भरीत तो जाता ताच्या कालसाचे यात्रेक तुवें बागयलाय ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना म्हणूंक नाय. श्लोक तुझे बोल रायाक आनंद दिता उत्तम देणी घेवन तूं ताका मेळूंक आयलाय आनी आपूट भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार दवरलोय ताणें तुजे लागीं लांब मागणी आनी ते तुवें ताका दिले वय युगांतराचे लांब तुवें ताका लाभयले. श्लोक तुझे बोल रायाक आनंद दिता तुवें दिल्ल्या जैतान वर्तो मान ताका मेळ्ळो वैभवान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयलोय शाश्वीत आशिर्वादांनी ताका भरलोय तुजे सळावळेन ताका दादोशी केलोय. श्लोक तुझे बोल रायाक आनंद दिता उद्गार सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक ते खरे मनशाच्या कालसांतले अत्रेक आनी चिंतना पातात आसले. सर्वेस पोराचे
सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोर तुमचे सवे असो तुमच्या सर्वे आसो मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येशूया त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक ही वपार सांगा लागलो सर्गींच्या राज अशे म्हणयेत एकलो धनी आपल्या दाका मोळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूं म्हणून फांत्यार उठून भायर सरून गेलो हर एकल्याक दिसाक एका रुपया लेखान मजुरी दिता म्हणून निघंट करून ताणें आपल्या दाका मोळ्यांत तांकां कामाक धाडले सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांत्या लागीं रिकामे उबे आसलेल्या थोड्या जाणांक ताणें देखले तुमी म्हज्या दाका मोळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो आनी ते कामाक गेले परत्यांनी दनपाराच्या सुमार 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच ताणें केलें शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांत्या लागीं उबे आसलेले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें कोणेय आमकां कामाक धरूंक नात म्हणून तांणी जाप दिली बरें म्हणलो तो तांकां तुमी म्हज्या दाका मोळ्यांत वचून कामाक लागा सांज जाली आनी मोळ्याचो धनी आपल्या मुकादमाक म्हणलो आळांक आपय आनी तांचे मजुरी दी निमाणे तावन सुरू करून पयलेंच्या पर्यान दिवन वच तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो रुपया लेखान मजुरी घेवन सरलो उपरांत पयले कामाक धरलेल्याची सर्ती येताना आपणाक चड मेळटले म्हणून ते चिंतले पूण तांकां मेळ्ळो जण एकल्याक 1 रुपय तो घेवन धनियाक पुरपुरोवन ते म्हणले निमाणे कामाक आयलेल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां पूण आमी करवतांत पडून दीसभर घडल्या जाल्यार तुवें आमचे तितलीच मजुरी तांकांय दिली तवळ धन्यान तांच्या मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें आळे इश्टा तुका हांवें कांय अन्याय केलो ना दिसाक रुपया लेखान मजुरी घेवंक न्हिवे तूं अपवल्लोय आतां घे तुजी मजुरी आनी चल घरा तुका दिल्लें तितलेंच हांवें निमाणे कामाक धरल्या की दिवची ती खुशी म्हजी म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना काय वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता अशें कोण निमाणे आसात ते पयले जातले आनी कोण पयले आसात ते निमाणे जातले देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता आयच्या सुवार्तेची वपार आयकत आसतना ती आमच्या सालत्या जिणयेंत इम्प्रॅक्टिकल म्हूण सांगल्यार ती जावचे तसली संगती म्हणून आमकां दिसता कित्याक म्हळ्यार त्या वपारींत आमी पळयता सकाळीं पांत्यार तावन सांजे मुसोर काम केल्ले मनीस आसात आनी उपरांत 9 वरांचेर 12 वरांचेर 3 वरांचेर आनी 5 वरांचेर कामाक आयिल्ले मनीस आसात सांबाळ मात्र दिता सक्टांकी एकच लेख सांबाळ मेळटा आनी त्या वपारींत आमी पळयता पांत्यार आयिल्ले मनीस ते पुरपुरले कित्याक म्हळ्यार निमाणे 1 वर काम केल्ल्या मनशांकी सकाळीं तावन सांज पर्यंत काम केल्ल्या मनशांक मेळ्ळो तितलोच सांबाळ मेळ्ळो ह्या वपारी विशयांत आमी मुखार गेल्यार दुसऱ्या दिसा कितें जायत दुसऱ्या दिसा कितें जायत म्हूण सांगल्यार सकाळीं वेता आसतना थंयसर कोणी कामाक मेळचे ना 9 वरार वेतानाय मेळचे ना
12 वरांचेर मेळचे ना. सक्कडी आसतले थंयसर 3 या सांजेर 5 वरांचेर. कित्याक म्हळ्यार दनयान ताच्या उदारपणान 1 वर काम केल्ल्यांक सगळ्या दिसाची मजुरी दिल्या. देखून उरले सक्कडी चिंतूंक आसात वो धनी मस्त बरो. कित्याक म्हळ्यार 1 वर काम केल्यार सगळ्या दिसाची मजुरी वो दिता. बारी उदार मनीस म्हणून. तिसऱ्या दिसा कितें जायत? तिसऱ्या दिसा कितें जायत म्हळ्यार मागीर तो धनी तांकां काम दिवंक शकचो ना. कित्याक म्हळ्यार 1 वर काम केल्ल्या मनशांक सगळ्या दिसाची मजुरी दिवन ताच्या तोटांत ताका बेळें पिकोवंक आनी तशेंच तांकां सांबाळ दिवंक मजुरी दिवंक ताका पुरो पडचें ना. तर कित्या खातीर ही ओपार जेजून सांगल्या ताचो अर्थ कितें गे म्हणून. जर तर सगळो म्हयनो काम केल्ल्या मनशाक आनी म्हयन्यांत 1 दीस काम केल्ल्या मनशाक एकाच लिकान मजुरी मेळटा जाल्यार सांबाळ मेळटा जाल्यार सक्कडी एकच दीस काम करून सगळ्या म्हयन्याच्या सांबाळाक राखून रावते. आनी तो वळू तो वहिवाट ती कंपनी आनी ते बिझनेस मुखार वचना. ह्या ओपारीचो अर्थ आमी कसो समजोवंक जाय. थोडे मनीस विंगड पोंगडात न्हू. ह्या विंगड धर्मात न्हू कातोलीक पवित्र सभेक आयिल्ल्यांचें संदर्शन आमकां EWTN टीव्हीचेर पळोवंक मेळटा. आनी तातूंत एकल्या मनशान सांगलें अशें आयकूंक मेळ्ळें म्हाका, पळोवंक मेळ्ळें. ते मनीस आसात सुमार वर्सां तांच्या जिवितांत वेगवेगळ्या कारणां लागून म्हळ्यार सूख समजणे वरवीं ते कातोलीक पवित्र सभा सारकी न्ही अशें म्हूण सांगून कातोलीक पवित्र सभान पयस रावले. तांचे जिणेंत ते संदर्भ येता आसतना परिवर्तन जावन ते कातोलीक सभेक भितर आयले. आनी तो वळू कातोलीक पवित्र सभेंत येदोळूत आसले मनीस आसात भावार्थी. सगळी जीणभर कातोलीक पवित्र सभेंत आसून देवाचें उतर नियाळ साक्रामेंत घेवन आशिल्ले आसात. निमाणे आयिल्ले हे मनीस तांच्या जिणेंत सडावच जावन 30 वर्सां उपरांत 40 वर्सां उपरांत 50 वर्सां उपरांत कातोलीक पवित्र सभेची वळख आयिल्ले मनीस तांकां कातोलीक पवित्र सभेंत समान स्थानमान. ते निमाणे आयिल्ले देखून तांकां इगर्जींत फाटीं बसोवंक म्हूण अर्थ न्ही. ते उपरांत आयिल्ले देखून तांकां देवाचें राज मागीर म्हूण न्ही. सगळ्यांकी समान मापान. जी कोण ल्हान भुरगीं आसता आसतना पवित्र स्नान दिलां ती आनी ताजे उपरांत कोण 30, 40, 50 वर्सांचेर कातोलीक पवित्र सभेक येवन पवित्र स्नान घेतिल्लीं आसात तांकांय एकच मापान स्वामी जेजू स्विकार करता. ह्या ओपारीचो अर्थ हो जावन आसा. ते कितें म्हूण सांगल्यार वेंचीक पुताच्या ओपारींत आमी पळयता व्हडलो पूत बापायक सदांय विधेय जावन आसलो. धाकटो पूत हंकारान भायर गेलो पूण परिवर्तन जावन आयिल्ल्या वेळार तो घरा फाटीं आयलो आनी बापायन ताका पटलून धरून स्विकार केलो. आनी ताका देखून ह्या ओपारींत कितें आट आपूण आसा म्हळ्यार देव पातकी मनशांक सुकोवन गेल्ल्यांक कशें तो फाटीं घेता आनी ताज्या राजांत तांकां स्थान दिता म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा. आमच्या मतींत हे सवाल येवंक पुरो. तर आमी कित्या खातीर सगळीं आमची जिणी असल्या सतानितीच्या वाटेन सोलोवन आनी उपरांत बरें करून जिये जाय. जर तर आमकांय निमाणें परिवर्तन जावन येता आसतना आमकांय तेंचो भाग मेळटा जाल्यार सगळी जिणी कित्या खातीर जरय जाय. न्याय निती खातीर कित्याक वत धाडिजे, कित्याक आमी कश्ट काडिजे गे म्हणून. आनी ताका जाप खंयची गे म्हूण सांगल्यार आमी ह्या ओपारींतल्या त्या 5 वरांक आयिल्ले मनीस आसात तांच्या जाग्यार रावन आमी पळय जाय. वेंचीक पुताच्या ओपारींतल्या त्या वेंचीक पुताच्या जाग्यार रावन आमी पळय जाय.
कित्याक म्हळ्यार आमी मनशां ह्या संवसारांत जियेत आसतना कोण आमी संपूर्ण आसाव? कोण्णी नाव, एकलो मनीसी नाव आमी. कित्याक म्हण सांगल्यार आमच्या सैमा वरवीं एका आनी एका रितीन आमी सुकोवन पडटा आनी तो वळू आमकांय बोगसाण्याची गरज आसा. तो वळू आमकांय देवान स्विकार करी जाय, ना जाल्यार आमी खंय उरता? आमी देवाच्या राजांतावन भायर पडटा, ताज्या मोगातावन ताज्या बोगसाण्यातावन भायर उरता आमी देवान आमकां बक्षिनातल्यार. आनी ताका देखून आमी खंयच्याय रितीन धैर्यान हें सांगूंक जायना काले म्हण जाल्यार वेंचीक पुताच्या ओपारींतलो व्हडलो पूत आमी जावन आसा सदांय, ना सांगूंक जायना. थोडे फावटी जावंक पुरो, थोडे फावटी त्या धाकट्या पुता बरी आसता, थोडे फावटी आमी पांत्यार तावन सांजे पर्यंत काम केल्ले व्यक्ती जावंक पुरो, आनी थोडे फावटी आमच्या जिणेंत 5 वरांक थंयसर सांत्या काट्या लागीं रिकामे खाली उबे रावन आसल्या मनशां बरें. देखून आमकांय त्या बोगसाण्याची आनी देवाच्या उदारपणाची गरज आसा. देखून आमकां मेळ्ळेले भाग आनी एकल्याक मेळोंक नजो म्हणून आमी चिंतूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ते सगळ्यांकी गरज आसा आनी देव ते उदारपणान दिता. देखून आमी देवाचें उदारपण वाखाणुया. कित्याक म्हळ्यार देव उदार सगळ्यांतय आनी तशेंच ताज्या उदारपणा वरवीं आमी सगळ्यां ताजी भुरगीं जावंक पावता. देखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाक आमी अर्घां दिता आसतना आमी जाता तितल्या मापान 5 वरां घराक रावचें नाका. आमी बगार आमी जाता जाल्यार पांत्यार तावन सांजे पर्यंत कितलें साध्य आसा पळय तितलें देवाच्या राजा खातीर वावरूंक प्रयत्न करया. सुकोवन पडल्यार आमी देवा लागीं आमकांय तुज्या राज्यांत घे म्हणून आमी सोम्या लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. C28. मुझे आचान तुझे मोगान तुझा ते वर्धन्या सगळे सावदी तुझे मुंड्या वैना सवे अर्पिता काळीज मोजे तुवे म्हाका दिल्ले दिर्वे तर आयच्यान तुझे मुंड्या वैना सवे हांव अर्पिता काळीज मोजे तुवे म्हाका दिल्ले दिर्वे तर आयच्यान तुझे भाव भयणीनो, आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, आमचे हे बलिदान मानून घे. तातूंत तुझे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंध वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं
आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या अनंत शब्दावरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारा करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं हांवकार मरयेच्या उदरी ताणें कूट घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुन्हा जिवांतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्व तूं सकाळी संसार रोला तुझ्या वैभवा उसरी दुखाचे उसरी दुखाचे उसरी दुखा जय 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 उसरी दुखाचे सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उसरी दुखा जय 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 उसरी दुखाचे बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपसिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका व्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे आमी समरमता तुझे पुनर्जीवंत आमी परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अग्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पेद्रू पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जॅकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें
मुखामोळ पडून फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरिये देवाच्यो माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंतो जुजे भाग्यवंतो धर्मदूतो सांत आंतोनू आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या प्रमाणे सर्गीयाच्या बापा लागीं सांगाता मेळून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बस आनी आमकां काडलें कोण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पांतीन सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सोंक वेता ती आमचे झटती आनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळया सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराच्या आनी आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काडता ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी. सोम्या तुवें तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. D25. स्वागत तुका बुरबोड्या काळसा जाव तूं मोच्या बर प्रकाशान सर्गीच्या रामोचे सांगाता स्वागत जेजू स्वागत तुका
दुर्बोळ्या काळजात राव तू मोच्या बर प्रकाशान ते सर्गीच्या रामोचे सांगाता स्वीकार करून या काळजात मोच्या अत्रेगात प्रार्थना सोम्या तुका काळजात तुझे म्हूण मागता सोम्या देण्यानी भरदनिया स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजात राव तू मोच्या बर प्रकाशान ते सर्गीच्या रामोचे सांगाता Mundo somia tu जीवित दिवसो वर्त्या मोकान पोस करताय मोसो तुका सेंसो तुझी येतलो तुझे थंय रावतलो जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजात राव तू मोच्या बर प्रकाशान ते सर्गीच्या रामोचे सांगाता रामोचे सांगाता मोगाळ सोम्या जेजू आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता हो दीस आरंभ करता आसतना तुज्या मरणान जिवंतपणाचें वर्तें बलिदान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी तूं भाग घेवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुज्या उतरां मारिफात आनी तशेंच तुजी कूड आमकां दिवच्या मारिफात सासणीक जिविताचें भाग तुवें आमकां फावो केलाय ह्या पासत आमी दिन वाचता आनी अर्गां दिता मोगाळ सोम्या जेजू डिवायन वर्ड TV मारिफात ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवच्या हर एका भाव भयणीचेर तुजे आशिर्वाद घाल तांकां बरी भलायकी दी समाधान दी आनी तेच प्रमाणे तांच्या कुटुंबांनी तुजी विस्तार आशिर्वादां वत म्हूण आमी मागता प्रार्थुया कणवळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडता संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो सर पदवेदार देव बाप
दूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू. वसुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि समाधानेन तुमका धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुझे नाव गाता माया मोगान आमची येता. उजवाटचो पांखय मोजे आता स्वता वाटेन मेटा काढून वेता. सुया हांव वेता तुका अर्गां दिता. तुझे नाव गाता माया मोगान आमची येता. सकाळींची बेटवणी येशूच्या दैवी काळजा आयच्या दिसाची सरमोची मागणी कामां आणि कष्ट आमच्या पत्काच्या परीक्षणापासून आणि आल्तारीच्या बहुपवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना बेटोवच्या सोमेस इराद्यापासून भाग्यवंत अंकुरी मोरयेच्या कातावीन कालच्या मरिफाक हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलादीच्या इराद्यापासून आणि पाप सैबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्ल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून येशूच्या बहुपवित्र काळजा येशूच्या देव काळजा तुझे राज्य आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची. सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेसू तुझा भोव दैवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पाप सैबाक जा तूं ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुझ्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गां दिता. अंतस्करणी नमस्कार करता. वो तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आसपर्याक सांबाळलय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुझ्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या फारीकपणाक म्हज्या जेसू तुझ्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून मेस पत्का म्हज्या पत्काची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा तुझी कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडना समजात. तुझा उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे फाळो. म्हज्या पत्काची काकूत कर. म्हाका पत्क्याक बक्षी. सोम्याच्या बडव्यान मरेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवीं ती गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तूं सदैव आणि सदवी फॉल खुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माई आम बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या सप्तप्रमाणे मुझे तें जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तूं सदैव आणि सदवी फॉल खुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माई आम बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवसो पूत मनीसलो आणि आमच्या मदेंची येलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रिया मित्र तूं सदैव आणि सदवी फॉल खुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माई आम बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाची माये आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसांच्या खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव
त्याच्या कष्टा आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही फावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वोत म्हणून आम्ही मागताव त्याच ख्रिस्ता आमच्या सम्यमरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवाकडल्या बडव्या मुचारकन्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन मुझी मोत उसवडाय म्हाका राख सांभाळ चलय आमेन. भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातें ते एक जण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिर्सक म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातकां खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्यांची मुनसुबी करून येतलो म्हूण हांव सक म्हणटा. ही सता आणि कॅथोलिक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आणि उसारता. कित्याक तू ससनीक सत आणि जनवाय आणि तुवें ती उगडापी केल्याय. तू फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आणि मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. बरवशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर मुच्या पातकांचे बोगसाणे आणि हे जिणे उपरांत सासनीक सुख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आणि काकुळदार आणि तुवें ते बसयला. ह्या बरवशान जियोंक आणि मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासर हांव तुजो मोग करता आणि तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तू व्हरतो अपरिमीत आणि सर बरो आणि सर मोग तुका फावो. ह्या मोगांत जियोंक आणि मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आणि ती कांटाळता. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण सर करूंक तुका भोव बऱ्या आणि सर्व सुप्रासर मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आणि मुखार पातक करिना म्हूण आणि पातकाचो समय सुकयतली म्हूण ती निचव करता आमेन. सक म्हणटा देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी समवलो. हांव मरेतान जल्मलो. पोंस पिलातिकाल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार चडलो. तो मेलो आणि ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवांत जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तेन्तान जिव्या आणि मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोरयेक समर्पण म्हजे राणये आणि माये हांव म्हाका सगळे सुखा दिता आणि म्हजे भक्तीपण तुजे ते दाखोवचा. आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीस आणि म्हाका सगळेंच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजे जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस आनी वोस्त मेळ्ळ्या बरी. ए मोरये पाप करत नतल्या तुझ्या गौरव मरिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आणि म्हजो मोग भाग्यवंत. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदवी फौज खुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. बरे मोन झडूंक सांसुसेकडे मागणे. ए भाग्यवंत सुसे जेसूच्या आणि मोरयेच्या हातान
तुवे प्राण केलोय मोचे जिणे मोरणाचे मोर पडताना ए भाग्यवन बापा जेजूक आणि मोरयेक सांगात कान घेवन मोचे कुमके के आणि जोंडी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणेत आणि मोरणात ये जेजू जुसे मोरये म्हजो आत्मो दिता आमेन. मोगाळ पुत्राचो वेळ आंकवा मोरे आशीर्वाद देवा आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचो देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.